सर काल एक न्यूज ब्रेक जाल्ली The newspaper, the news link already tourism department noticed actually to reply on what how they sending wrong messages. काल NOC already provisional जी दिल्ली आसा 28, 29, 30 किंवा ताजें क्लियर मेन्शन केल्लें आसा. ताजे खातीर जे उलयले त्याच प्रमाणे 28, 29, 30 ही प्रोविजनल NOC दिल्या. हायकोर्टाच्या नुसार कितें आसा गायडलायन्स तांणी कितें पाळपाचें कितें आसा एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्या अंडर चीफ सेक्रेटरी and I think everything will be post provisional NOC. The chief secretary will ensure that all compliances are done of High Court and बाकीचे कितें आसा to the respective departments which are responsible in terms of keeping festivities like this on track and not allowing them to be overdoing things which sometimes affect tourism of Goa in the long run. So ताज्या खातीर प्रोविजनल NOC दिल्या 28, 29, 30 आणि ज्या माध्यमांतल्यान कोणे तरी सोर्सीस म्हणून सांगलां ताणी टुरिजम डिपार्टमेंटाक जाल्यार हांकां सांगचें पडटलें तेजो सोर्स कोण आशिल्लो. अनवॉन्टेडली मेकिंग न्यूज फॉर नथींग मे बी फॉर देयर ओन स्मॉल TRPs स्प्रेडिंग रॉंग थिंग्स अबाउट गोवा. हांव तेंच म्हणटा पर्यटन आज कॉम्पिटिटिवनेसान आसा आनी आमी इमर्जींग मार्केट आमी जेन्ना भायर वतात सगळे मेळटात आनी नवे बिजनेस हाडपाक सोदता. एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द टुरिजम इंडस्ट्री in Goa, whether it is media, government or the people, need to be responsible enough to be ambassadors of tourism. कित्याक एक गोष्ट रॉंग जी वता ती बाकीचे states where we are competitively working on tourism are also using these particular forums.